Sirach, Chapter 25. मुन्न्यो. म्हज्या आत्म्यांक दादोसपण दितल्यो 3 वस्तू आसात, ज्यो वस्तू सर्वेस्पराक तश्यो मनशा कुळाकूय तितल्योच सुंदर दिसतात. भावां मदें एकचार, शेजाऱ्यां मदें इश्टागत आनी एकामेकाच्या मोगान दादोशी जियेतात तीं घोव बायलां. म्हज्या आत्म्यांक कांटालो हाडटात तसल्यो 3 वस्तू आसतात, जांचें आसणें म्हाका सामकी वीट हाडटा. गोरवान भरलोले गरीब, फटिंगपणान उलोवपी गिरेस्त आनी प्रदुवारपण आदारतात तसले लॉज नासलोले म्हातारे. धव्या केंसां बरोबर खरी न्हीद आनी पिकलोल्या खाडा बरोबर बूद दिवपाक जाणान तें पळोवपाक कांय बरें दिसता. जाणट्यांची जाणवाय जेन्ना खेरीतपणान मनशा कडल्यान आयलोली बूद म्हणून समजतात तें पळोवपाक काय बरें दिसता. ग्रेस्त अनुभव म्हाताऱ्यांच्या मस्तकावेल्यो मुकुट आनी सर्वेस्पराची भक्ती तांची महिमा जाता. आंकड्यांच्यो मुन्न्यो. 9 वस्तूंची म्हाका याद जाता. त्यो म्हाका खोशी दवरतात आनी 10वी म्हजे जिबेर आसा. आपल्या भुरग्यांच्या गोरवान भरलोलो बापूय, आपलो दुस्मान दोत्तोरेर शेवटलोलो पळोवंक जियेतलो मनीस, एके समजूत घरकान्नीच्या वांगडाक जियोवपाक नशीब आसलोलो दादलो. ताका एका बैला वो गाडवा भाशेन कश्टवपाक पडना. आपले जिबेन केन्नाच पातोक आदारूंक नासलोलो मनीस. आपले परस उण्या मोलाच्या मनशाची चाकरी करिना तसलो मनीस. बरें गिन्यान आपणायलोलो मनीस दादोशी. तो सांगता तें आयकोपाक लोक खुशालपणान तयार आसतात. जाणवायेचो मनीस कितलो व्हडलो, पूण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता तो मनीस सगळ्यां परस भागी. सर्वेस्पराची भक्ती सगळ्यां परस व्हरती आनी तिचे ताबो मेळयला. ताका सर करूंक जाता तसलो ह्या संवसारांत कोण आसा? अस्तोऱ्यो. कसलोय गाय उपकारता पूण काळजाचो न्हय. कसलीय कुसकेपणान उपकारतात पूण अस्तोरेची न्हय. कसलेय वायट उपकारता पूण द्वेस करतल्याचे नाका. बदलो उपकारता पूण दुस्मानांनी घेतलोलो बदलो नाका. एका सर्पाच्या विखा असलें वीख आनी दुस्मानाच्या भयंकर रागा सारको दुसरो घात ना. एके दुष्ट अस्तोरेच्या सांगाताक जियेलोल्या परस एका शिवाचे वो वांसवेलाच्या सांगाताक जियोवपाक हांव कबूल आसा. एके अस्तोरेचो राग तिचो स्वभाव बदलता आनी तिचें मुखामळ एका रागिश्ट वांसवेला सारकें करता. जेन्ना तिचो घरकार शेजाऱ्यागेर जेवणाक वेता तेन्ना ताच्यान आपले कोडू सुस्कारे दामून दवरपाक जायनात. एके अस्तोरेच्या दुस्वासाक खंयचोय दुसरो दुस्वास सर करपाक जायना. तसले अस्तोरेक पातक्याक फावो जाता तसली खास्त फावो जावं. एक शांत दादलो एके सतावपी अस्तोरेच्या सांगाताक जियोवप म्हणल्यार एक म्हातारो मनीस एक रेंवेचो दोंगर चडलोल्या भाशेन. तिचे सुंदरायेक भुलून खंयच्याच अस्तोरेच्या फाटल्यान तुजी तकली इबाडी नाका.
जेन्ना घरकान आपल्या घरकाराक पोसता तेन्ना ताणें तापसाण्यो उर्मटपणान आनी केडण्यो सोंसच्यो पडटात. एक त्रास दिवपी घरकान आपल्या घरकाराक उमेद नासलेलो चिंतेस्त आनी दुखवलेल्या काळजाचो करून सोडटा. आपल्या घरकाराक दादोशी करिना ती घरकान एक सदोल हातांची आनी बागुलोल्या दिंब्यांची कशी. एके अस्तोरेक लागून पातकाक सुरवात जाल्या आनी तिकाच लागून आमी सगल्यांनी मरूंक जाय. उदकाच्या आयदनाक एक चिल करिनाका आनी एके दुस्वाशी अस्तोरेक तिजे जिबेचेर मेल्लीक दिवं नाका. तूं सांगताय तशी ती चलना जाल्यार तिका सोडून दी. देवाचें उतर